गोवा 365 च्या खबरा चित्रात येवकार हांव समीप नार्वेकार सुरवेक हेडलायन्स। दिकाहीन पेडणेकार सोदतात घरचे वाटो। हायवेक जोडपी रस्त्यांचेर दिका दाखोवपी टकटेच ना। MVR आनी सरकाराचो काडटात फोग। पळयात आमचो स्पेशल रिपोर्ट। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या नावान पुराय पणजी सोडले खणून। सांतिनेस खणून दवरिल्ल्या फोंडकुलात पडलो चिऱ्यांनी भरिल्लो ट्रक। 4 कामगार हॉस्पिटलात। फुडले 2 दीस मेळटली तोणाय। 2 डिग्री सेल्सियसान देंवतले तापमान। हवामान विभागाचो अदमास। आणि आताचे कोंकणी खबरो विस्तारान। स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या नावान पुराय पणजी खणून सोडल्या। आज सांतिनेस खणून दवरिल्ल्या फोंडकुलात चिऱ्यांनी भरिल्लो ट्रक पडलो। ट्रकात आशिल्ल्या 4 कामगारांक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलात व्हेल्यात। CCPचो महापौर रोहित मोन्सेरात त्या वेळार हजर आसलो। Here at the road connecting Kakulo Mall to the Tambi Mati Circle, and a truck has collapsed in a pit that has been dug for the Smart City project. Now, according to the sources from the fire department, they have said there were 4 people on board the truck, the driver, labourer and 2 cleaners, and 2 have reportedly suffered serious injuries but are currently stable. All 4 have been taken to hospital. Now, Rohit Montserrat, the city mayor, also was on site, and he said he has no idea where this truck came from, whether it was for the Smart City project or not. But there are no other roads leading anywhere, so it is quite evident that it could be for the road purposes itself. Apart from that, now the fire brigade is waiting for 2 cranes that are supposed to be called here to lift the truck out. But again, that is a big question because there are no proper access roads to this place. It was so bad that the fire brigade couldn't turn their own truck here. So again, it's to see how this is dealt with by the city authorities that have dug up almost every second road in the city. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी की ट्रक एक कोलॅप्स जाला एका गटरान रिवर्स घेताना आनी भितून 4 जाण ट्रॅप जाल्यात म्हणून आमी इमिजिएटली 4 गाडयो टर्न आउट केल्यो हेडक्वॉर्टर एलोंग विथ फायर स्टेशन आनी आमच्या भुरग्यांनी इमिजिएटली हांगा रीच जावतूच सोमते तांकां लोकांच्या हेल्पान आमी तांकां वयर काडले 4 जाण आनी मातशे 4 जाण 2 जाण सिरियस आहात 2 जाण बरे आहात पण नो हें ना कसले कळ्ळें न्हू हें ना कशें डेंजरस अशें कांय ना एकट्याक पांयांक लागला आनी एकट्याक मानेक लागला मातसो तरी पण स्टेबल आहा आनी आतां आमी टँक लिकेज आसली ती हें करतात कितें फोम मारून कुलींग करता। लेबर कितले आशिल्ले? 4 जाण आशिल्ले। 4 जाण बरे पण ट्रक ड्रायव्हराच्या भितर कोणाक इंजरी बी ना क्लिनर आसले तांकां 4 जाणांक काडल्यात। This also can't say that everyone can clearly see the barricade. Everyone who was on site also has told me that the truck driver basically went around the barricade and chose to ignore the thing. So as of now, that is all that we can. So this truck was going for the smart city work? So we have no idea what work they were doing. Rohit, what update you got from the fire person? Like you spoke to them? Yeah, so I spoke to the fire. So now these people we rushed. They have advised me basically just to arrange cranes. Just to lift up the truck and see if there anybody else is there. So as far as now, they believe that nobody else is there, but just as a precaution, they want to see. Any warning given by the fire service because the diesel is getting leaked? So yeah, so they've told people to stay away from the. No, we have no idea who is the worker. Irrespective of who's working, we don't So this was part of the sewerage thing and the road project also. सुभाशिष गोयेकार, समीप नार्वेकर, सृष्टी थानेकर आणि निखिल जालमी फॉर गोवा 365. भविष्य कोणच सांगपाक शकना पूण पेडणेकारांक फुडार काळखात दिसपाक लागला। ते सांगतात आमच्या रस्त्यावयल्यान गाडयो चलयतना कोण केन्ना मरत सांगपाक जावचें ना। पेडणेचे रस्ते मरणाचे सापळे जाल्यात। सरकार आणि कंत्राटदारान मिळून दाळा सरण भितरले भितर आमचे मरण पेडणेकार सांगतात।
पेडणेचे रस्ते मागीर तो हायवे जावं वा सर्वीस रोड रगताक आशेल्यात हें खरें. विचारीत तो हेंच सांगता. हांगा कोणाक केन्ना कशें मरण येत सांगपाक जावचें ना. इतले पिड्ड्यार हांगाचे रस्ते आनी इतली आडनदर थळाव्या आमदार आनी हेर लोकप्रतिनिधींची. आयज पळोवया न्हयबाग पेडणे जंक्शना कडलें रस्तो पुराण. व्हेरी डेंजरस कंडिशन आहा. केव्हा कोण मरात पळय तो कळचो ना. इतको एक्सिडंट स्पॉट जाल्लो आहा. कित्या खातीर असो प्रकार दिसता असो? म्हणजे कोणाचंच लक्ष ना न्हू विकासाकडे, यांच्याकडे रस्त्याकडे कोणाचंच लक्ष ना. सगळे न्हिदले. स्थानिक पंचायती काळ बोवाळ करिना, झेडपी काळ बोवाळ करिना. इलेक्शन तशें मतां मागूंक येतात. आमदाराचोय म्हाका दिसता जवळ जवळ थोडोसो दुर्लक्ष आहा ह्या वाटेन. हांगासर सायन बोर्डची कितें कंडिशन आसा? सायन बोर्ड दिसाच ना म्हणजे अजिबात. सायन बोर्डच ना म्हणा येता. सायन बोर्ड सोदचे पडटले आतां खंय आसत काय ना ते. हांगासर जे रस्तो अर्दवट करून दवरला हेका जबाबदार कोण अशें दिसता? जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर किंवा गव्हर्मेंट. तेंचो जर पेमेंट बी टायमार जायना जाल्यार गव्हर्मेंट किंवा कॉन्ट्रॅक्टर. आनी आमी नागरीक जो पर्यंत आमी आवाज उठयना पळय तो पर्यंत आमकां न्याय मेळपाक सद्या परिस्थिती खूब कठीण जाल्ला. रॉंग जंक्शन. आम्ही ते सायडीन सुद्धा क्रॉस करताना आमकां 5 मिनटां तरी रावचे पडटा की दोशी वाटेन गाडयो कशें येता ते पळो. हांगाच्यान सुद्धा येयला फाटल्यान ट्रक एकदां आमकां आदळटा काय म्हणून भंय दिसता आमकां. कशें म्हणून आमी हांगाच्यान वचपाचें. अजून ह्यो जो काम आसा पळय न्हू ते 8 दीस जाले बंदच आसा. बंदूच आहा. कित्याक तेचेर ह्याच ना न्हू. कितले हांगा त्या दीस आमी तर पळयला एक बाल आनी चेडो पडला. कित्याक ती क्रॉस करतना फुडल्यान गाडी येयली तेच्या. बरं आनी हांगा जे सायन बोर्ड बी तशें कितें आसा? सायन बोर्ड कित्याक ना न्हू हांगा अजूनच. कांयच ना हांगा. कांयच ना. ते सायडीन सुद्धा क्रॉस करता जाल्यार आमकां जपोवचें पडटा न्हू. तुमकां शेणपाचें आसा पेडणे वटेन वचात. बिनधास्त शेणटले. ह्या रस्त्या वयल्यान वयपी लोक सरकार आनी कंत्राट घेतिल्ली कंपनी MVRचो उद्धार करतातच. हरशीं कंत्राट दिल्ले कंपनीचें नांव कोणाक याद जायना. पूण हांगा सगळे जावन नांव घेवनच श्राप दितात. आयकात. कांयच कळना. रस्तो खंयच्यान वचप खंय येवप हेची लायन ना. हांगासर कितें मार्कींग ना, सायन बोर्ड ना. व्हेरी व्हेरी डेंजर हो रस्तो हांवें केला तो. MVRची ही दादागिरी चलता. ताका कोण विचारपी ना. आमचो गव्हर्मेंट येता तसलोच आहा. तूं आतां खंयच्यान आयलो आनी खंय वचपाक सोदता? मी आतां पेडण्याच्यान येयला आनी म्हाका बांदे वचपाक जाय. आनी मागीर तुका हांगा रस्तो काय म्हाका कळना? जंक्शन हें कांयच कळना आतां. खंयच्यान खंय मार्क केला ते बांदा खंयच्या सायडीन उरले. रस्तो क्लोज हांगा. आतां कशें आमी रिटर्न वचप कांयच कळना. थोडे गाडये ते सायडीनय वतात, थोडे गाडये अशे वतात. पूण हे मिक्स जालें न्हू. तेंच्यांनी मार्कींग लावपाक जाय, सायन बोर्ड लावपाक जाय. ना रस्त्याक. पण हे कॉन्ट्रॅक्टराची दादागिरी चल्लेली आहा. आनी आमचो सरकार योग्य रावन बघता तांकां. मागीर वचप परते रिटर्न वचून परते येवप. आतां तुमी रस्तो आहा फुडें आनी सामकें एक्सिडेंट न्हू. 1 लायन चालू आहा सद्या. सध्या आमी उबे आसा ते न्हयबाग जंक्शन पेडण्या. हे जंक्शन इतले डेंजर आसा की जवळ जवळ 1 2 3 4 रोड एकाच सायडीन येता. आनी म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक गेल्यार 2 रोड येता. आतां खंय वयता काय वयता कांयच कळना. हेचेर आमी पयले हायलायट केल्लेले की हांगासर एक सायन बोर्ड लावचे म्हणून. आतां ह्या गजालीक आतां 15 दीस जाले आजून ह्या जो कॉन्ट्रॅक्टर आहा तेणी एकय बोर्ड लावंक ना. कोण खंय वचपाचें तेच कळना. सगळे घुसपता हांगा येवन. आनी इतलो डेंजर आसा की त्या सायडीचे जे कोण आसा तांकां जर ह्या सायडीन येतलो जाल्यार तांकां क्रॉस करपाक मेळना अशी परिस्थिती जावन आसा. आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळयता सगळो रस्तो. हो रस्तो इतलो डेंजर जावन आसा की कोण खंयच्यान येता तें कळपाक खूब कठीण आसा. आनी रस्तो आतां केला. आतां खंयच्यान खंय आतां दोनूय गाडी त्या रस्त्यान दोनूय गाडयो वयता. आतां ह्या सायडीच्यान येता हो रस्तो पयलो सारको ना. आतां हो कित्या खातीर रस्तो दवरला काय कळना. आनी सगळे गोंधळ जावन पडलेलो आसा. खूब एक्सिडंट बारीक जायत आसा. आनी म्हाका दिसता सरकार आनी कंपनी व्हडल्या एक्सिडंटाक रावल्या मागीरच हो रस्तो एकाद्रे जावंक शकता असो दिसता. GOA365 खातीर संदीप कामुलकार, जवाहर बर्वे, संगीता ओली. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत देवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. नावेली शिरोड्या साळ न्हंयत सिवरेजीचें उदक सोडटात म्हणपाचे PWDच्या मुखेल अभियंत्यान न्हयकारला. लोकांनी पेड्ड्यार उदक सोडटात असो दुबाव उक्तायल्लो. आमचो रिपोर्टर रमेश नायक रावतान एकूण परिस्थिती जाणा जावन घेवपाचो यत्न केलो.
पळयात. आम्ही आता सिवरेजा उदक सोडटा पळय न्ही ते नाला सोडटा आणि इट इज ट्रीटेड वॉटर म्हणजे सुवेज एक पाट येयली वी ट्रीट द सुवेज ट्रीट जातकच आम्ही ते डिसइन्फेक्टंट बाय क्लोरिनेशन करता. क्लोरिनेशन घेऊन हांगा कॉमन पॉइंट आसा वी आर डिस्चार्जिंग द ट्रीटेड वॉटर विच इज विदिन द परमिसिबल लिमिट ऑफ दिस स्पेसिफिकेशन म्हणजे विदिन द परमिसिबल लिमिट ऑफ COD अँड BOD. याची कसलेच वाईट परिणाम याचे ना दिस कॅन बी यूज फॉर गार्डन पर्पज ऑल्सो बस धुवपा जाता फॉर मेनी पीपल. अनफॉर्च्युनेटली हियर इन गोवा इट इज नॉट बीइंग यूज कित्याक हांगा तुका उदक PWDचे गेटिंग मेळटा तुका भरपूर. दुसरे कडेन आतां अदर प्लेसीस यू डोंट गेट इट. दॅट्स वाय वी हॅव टू सी इट आनी इट इज परमिसिबल टू लिव्ह इट इन द. म्हणजे जे मॅन्युअलांतल्यान सोडलें तें बरें उदक मॅनहोलांच्या हांगच्या आफ्टर ट्रीटमेंट करून तर हें करता इट इज व्हेरी गुड वॉटर म्हणजे कितें इट कॅन बी डिस्चार्ज इन टू द रिवर. एनवायरमेंट बी हेजेर कांयच कांयच इफेक्ट जायना बिकॉज दॅट इज वाय ऑल स्वेज ट्रीटेड वॉटर इट गोज टू द फील्ड. दॅट इज वाय इट हॅज टू बी ट्रीटेड. इफ इट इज विदाउट ट्रीटमेंट देन इट इज नॉट प्रॉपर. नावेलीचो शिरवडा वयलो सिवरेज प्लांट आनी ह्या सिवरेज प्लांटाक जे रॉ वॉटर आसा जे ट्रीट केल्ली वॉटर आसा हे ट्रीट केल्ली वॉटर जेन्ना आज आमी ताचे कडेन विचारलें तेणें सोडले कडेन आसा. आनीक आज असो बोवाळ जालो की जे काही लोक हांगा एकट्यान जाले आनी तांणी म्हणलें की हांगा सिवरेज सोडलें म्हणून. जेन्ना आमी हांगा प्रत्यक्ष पळोवपाक येयले त्या टायमार आमकां आज जो हे आसा तेणें आज दाखयलें की हें जे रॉ वॉटर आसा ह्या ट्रिटेड वॉटर एका ट्रिटेड वॉटर म्हणटात जें ट्रीट करून हांगच्यान येता हें खंयच्या कामां यूज करूंक जाता. अनफॉर्च्युनेटली आमकां हें यूज जायना कित्याक भायल्या गांवांनी हें चड यूज जाता. पूण हें यूज जायना कडल्यान हिणी हें रिवर्सांनी सोडलां हें तेणी सांगले कडेन आसा. त्याच बरोबर हें उदक जें आसा हें बरें उदक आसा आनीक ह्या उदकाचे गार्डनां यूज करूंक जाता. ह्या जे पळय मोटरसायकल्यो ह्या गाडी धुतात थंय सुद्दां यूज करूंक जाता अशें तेणी आज सांगले कडेन आसा. आता पळोवया की ह्या हेजेर MLA जो आसा हो सदांच झगडत आसा हांगा की आपल्याले रिवर्साल पिड्ड्यार केल्या आनी रिवर्साल पिड्ड्यार जाल्ले ही खबर आसा ही जाले कडेन आसा. पूण हांगा जे आज जे उदक जें सोडले कडेन आसा हें बरी वॉटर ट्रिटेड वॉटर आसा हेका हार्मफूल कांयच ना आज तांचे सांगले कडेन आसा. सो आमी गेलो कडेन तेंगे डिस्चार्ज वॉटर येता हिंगसून थिंगा सायडीक. सो 2 पायप आहाय एक केशी कित्याक व्हडो वेंजी आपयलो कॅप्टन हेका MLA आमगेलो तो येयलो तेदोण आय थिंक रॉस वेज सोडले. रॉस वेज आहा तें उदक आख्खें काळें येतालें आनी आतां उदक पयल्या कळटा तुका आतां क्लीन आहा. सो म्हाका सुद्दां गेलें दुसऱ्या पायप आहा तें ट्रिटेड वॉटर म्हणून आनी तें रॉस सिवेज कळटा तुका न्हू. सो आतां तेमी वेंजी येयलो तेदोण तेमी तें बंद केलां की एक पायप बंद केलां आनी हें अजून आहा थंय चलतें आतां. सो ते व्हिडिओ काडले आमकां काडो आहा व्हिडिओ ते अटॅच करतले मागीर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मनीषा जाधव. परतून घेऊ एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोंय विद्यार्थी निधीच्या जोडपावलान राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2023 भोंवडेची येजमानकी करतली. हे भोंवडेचो एक भाग म्हणून नॉर्थ ईस्ट राज्यांतल्या विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ 11 ते 13 फेब्रुवारी 2023 मेरेन गोंयांत येतले. पळयात पुराय बातमी. The Ekatmata Yatra is being organized under the program of Students' Experience in Interstate Living for the year 2023 in Goa. The SAIL has since then conducted national integration tours and cultural exchange programs on a regular basis that has touched the lives of thousands of students and families across the country and especially in the northeast region of India, ABVP said. 66 years back, आमच्या चंदाच्या कार्यकर्त्यांनी ठरयलें अशा प्रकारचो एक प्रोजेक्ट आमी सुरू केलो. थंयचे सगळे नॉर्थ इस्टाचे भुरगे हाडप उर्वरीत भारतान फॅमिलीनी ती रावप आनी ते आपलेपणाचे जे इमोशनल नातें आसा ते डेवलप करपाक आनी वो घालत आनी आमी वेगळे ना म्हणजे नाजाल्यार पयलींचे ते आमी तांकां म्हणटाले की वेगळे पदार्थले आसता कारण वेगळे तरेन दिसले आसता. सो तें जें हें आसा तेजे भितर कल्चरल बॉन्डिंग जावचें आमी सगळे एक आसा अशा प्रकारचो इंटिग्रेशनाचो भाव दिवपी हो कार्यक्रम स्टुडंट्स एक्सपिरियन्स इन इंटरस्टेट लिव्हिंग ह्या फाटल्या 2-3 वर्सांच्या कोविडच्या काळात ताका ब्रेक पडलो म्हणून अदरवायज ते 66 पासून आतापर्यंत खंडीतपणान चालू केले. भारताची 75व्या वर्साच्या पार्श्वभूमीर आणि विद्यार्थी परिषदेची 1949 स्थापन झाली
आम्ही फुडल्या वर्सा ABAPची 75वी वर्ष सेलिब्रेट करतात. त्या खातीर वर्षा की मोठ्या प्रमाणात त्याच्यान भुरगे हाडले आणि ह्या वर्साच्या सिल्डुरान सादारण एकूण 16 ग्रुप सेव केल्या खातीर देशभरात. गोंयांत जो आसा तो 13 नंबरचो ग्रुप आसा तो आसतलो. तो पयलीं कर्नाटकान आसतलो, कर्नाटकाच्यान तो गोंयांत येतलो. भारत येदे व्हडलो देश आणि प्रत्येक राज्याचे एक वैशिष्ट्य वेगळें आसता. तातूंत कलेन जावं, संस्कृतीन जावं, जेवणान जावं, तातूंत अखिल भारतीय विद्यार्थी परिशदेन असो एक सुंदरसो प्रकल्प हाडलो की भुरग्याचें इंटिग्रेशन कशें जातलें आणि एक ताका म्हणून ते स्टुडंट एक्सपिरियन्स इन इंटरस्टेट लिव्हिंग सील टूर, तशेंच राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा. जर तर आमी हांगा भुरग्यांक हाडत आनी ते फॅमिलीन रावत, हॉटेलान रावचे परस फॅमिलीन रावत, जाल्यार खरें कल्चर कितें. आनी तुमी जाणा गोंयचे इतले वैशिष्ट्य आसा हे तिनूय भागान, कला, संस्कृती, स्वयंपाक, सगळे आमच्या हातून इतले वैशिष्ट्य आसा की फाटली कितलीशी वर्सां हांगा सील टूर आयिल्लो आसा. म्हाका दिसता फाटलो सील टूर जवळ 2016 आयिल्लो आणि आता ह्याय खेपो उदव सांगिल्ल्या प्रमाणे मोठ्या प्रमाणात तो सील टूर ऑर्गनायज करपाचो केला. 11, 12, 13 फेब्रुवारी हे 3 दीस तो सील टूर जातलो. जवळ 30 भुरगे हांगा येतले नॉर्थ इस्टाचे. आमी जेन्ना फुटबॉलाक लागून खुबदां म्हाका नॉर्थ इस्ट वचपाची संदी मेळ्ळी आणि थंय अशें दिसता की त्या भुरग्यांक खंय तरी म्हणजे टोटल म्हणजे तांची संस्कृती आणि आमची संस्कृती हातून इंटिग्रेशन कशें जावचें. आणि आमचे जेन्ना थंयचे भुरगे हांगा फुटबॉल खेळूंक येता तांकां इतले ते एक्सपिरियन्स आवडटा. कित्याक ते म्हणटा आमी सगळे एकूच भारतीय, आमी सगळे एकूच, पूण आमकां खंय तरी आमी इतले पयस आशिल्ल्यान आनी लॉजिस्टिक्स इश्यू आशिल्ल्यान ते तितले हांगा पावना. तरी आता खूप सुधारणा झाल्या या 10-15 वर्षांतर खूपच सुधारणा झाल्या. पण पयलीं ते खंय तरी लेफ्ट आउट अशें तांकां दिसतालें आनी अशा खेळाच्या माध्यमांतल्यान एटलिस्ट गोंयांत तरी ते पावताले आनी गोंयांत खेळटाले. म्हणटकच 3 दिसाचो प्रोग्राम, एक घरबच्चो प्रोग्राम ऑर्गनायज केला. ताका लागून ती रिसेप्शन कमिटी केल्ली आसा. विलियम रॉड्रिगीज, समीप नार्वेकर, निखिल जल्मी फॉर गोवा 365. 6वो ऑल गोवा इंटरवर्ल्ड व्हॉलीबॉल फ्लडलायट टुर्नामेंटात वांटे बॉयजाचेर मात करून RSC मावशी चॅम्पियन म्हण ताज मेळयलो. यजमान RSCन वांटेच्या भुरग्यांक सरळ 15-13 आनी 15-13 अशा सेटांनी हारयले आनी ट्रॉफी उखल्ली. RSC मावशीन 28 जानेवारी आणि 4 फेब्रुवारी 2023 दिसा 6वी ऑल गोवा इंटरवर्ल्ड व्हॉलीबॉल फ्लडलायट सर्त घडोवन हाडली. हे सर्तींत पुराय गोंयांतल्यान वट्ट 24 पंगडांनी वांटो घेतलो. सर्तीची निमाणी मॅच फेब्रुवारीच्या 4 तारखेक RSC मावस आनी वंते बॉयज हांचे मदीं जाली. शुभम गांवकराक बेस्ट स्पायक, रजत गांवकराक बेस्ट डिफेंडर आनी दशरथ गावडेक सर्तीचो बेस्ट सेटर म्हूण खिताब मेळ्ळो. Nice straight. Point goes to RSC. 13 all. 13 all. गोवा 365 खातीर समृता कणगांवकर, समीप नार्वेकर आनी संगीता ओली. फाटल्या सप्तकाचे गरमी उपरांत येता ते 2 दिसाक चडावत आनी उणें तापमान 2 डिग्रीन देंवतले. उणें तापमान 20 डिग्रीच्या लागसार पावन थंडसाण जाणवतली. फाटल्या सप्तकात चढावत तापमान 36 डिग्रीच्या लागसार पावन गरमी वाडली, पूण ह्या सप्तकात थंडी जाणवतली. मंगळारा चढावत आनी उणें तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस जातलें. तशेंच मंगळारा फांतोडेर दाट दंव पडपाचो आशिल्ल्यान प्रवास करतल्यांक खाशेली जतनाय घेवपाची शिटकावणी दिल्या. 10 तारखे मेरेन सुकें हवामान, 7 तारखे मेरेन कांय वाठारांनी धुकें. मंगळारचें चडावत आनी उणें तापमान 32 ते 19 डिग्री सेल्सियस. फुडल्या 24 वरांत तापमानात 1 ते 2 डिग्रीन उणाव. बोट धनियांक खाशेली शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट.
मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.